तुम्ही पंचायतीन सकाळी पयला आसतले आमी पंचायतीन वचोन एका स्क्रॅप यार्डाचेर सरपंचा कडेन डिस्कशन केल्ले आनी थंय बसती जाल्ल्या म्हणून डिस्कशन केल्ले आनी हे जे आमी आसा हांगा आल्लेम कुर्तोरी सॉरी राया पंचायत आल्लेम ह्या वाड्यार आहा आमी आनी हांगा आमच्या फाटल्यान तुमी पळयता ही आनी एक हांगा बसती जाल्ली आसा आनी हांगा एक स्क्रॅप यार्ड आहा. सो हेचेर 2020 आर्जीन कंप्लेंट घातलेली तेच्या मागीर हांगा इन्स्पेक्शन जाल्लें पूण हेचेर फुडें हें एक्शन म्हणटा ती कांय ना. आयज सरपंचाक विचारल्यार सरपंच म्हणटा की आपणाक ते स्क्रॅप यार्ड आहा इल्लीगल कितें आपणाक खबर ना म्हणून आनी डेप्युटी सरपंच म्हणल्यार डेप्युटी सरपंचान तुवें सांगला ना डेप्युटी सरपंचान कांय सांगूंक ना म्हणटा तेणें कितें केन्ना इश्यू रेज करून आपूण न्यू आहा. सो असले गजाली हांगा चल्ला म्हटल्यार पंचायतीन कंप्लेंट फायल करून सुद्दां इन्स्पेक्शन जावन सुद्दां तांकां खबर नासता म्हटल्यार कितें आहा हो जो प्रोसेस आहा जो पंचायत एडमिनिस्ट्रेशन जो कंटिन्युअस प्रोसेस आहा पळय हो प्रोसेस ते सारके फॉलो करिना नाजाल्यार आनी येदें व्हडलें इल्लिगलिटी चलता म्हणून खबर ना म्हटल्यार एक जोक कहो. हांगा आमचे गोंयकार रावता ते गोंयकारांक इतलो हांगा प्रॉब्लम जाता एवरी टायम तुमी पळयला त्या कारगिलान थंय प्रॉब्लम हांगा प्रॉब्लम येदे व्हडले बसती जाले हांगा मोर दॅन 800 वोटर्स आहा मोर दॅन ऑलमोस्ट 800 वोटर्स हांगा जाल्ले आहा. सो ह्या वोटिंगेक ह्या वोटरांक प्रिपेर हें करपाक सेफगार्ड करपाक तांकां प्रोटेक्ट करपाक हांगासले पंच मेंबर्स हांगासली जी बॉडी आसा पंचायती हांगासले हें आसा आमचे MLA आसा गव्हर्मेंट आसा हे सगळे तांकां प्रोटेक्ट करता. हे सगळ्यांक हांगा वोटींग कार्डां दिल्लीं आहा सगळे जाणां कर्नाटका वोटींग कार्डां मारून हांगा वोटींग मारून हांगा येयल्लीं आसतलीं. सो हे सगळे गजाली आमच्या वांगडा आसा जनशिवा जेणे 2020 जेन्ना आमी आरजी फायट करताले तेन्ना जेन्ना आमची पॉलिटिकल पार्टी पासून जावंक नासली तेन्ना पासून जेन्ना आमी हे कंप्लेंट फायल करताले तेन्ना हांगा कंप्लेंट आमी फायल करून जनशिवा आसलो तेन्ना हांव जनशिवा कडेन मागता की तेन्ना कितें जाल्लें आनी आजून मेरेन कितें स्टेटस आहा ते लोकांक सांगचें तेणें. ओके सो आज आम सकाळी पंचायताक गेले तेन्ना सरपंच सांगता आपण हा म्हणजे खबर ना मागीर ताका एक्सप्लेन केलो फोटो दाखयलो मागीर तो हांव ओके ओके म्हणपाक लागलो. आतां ही एरिया ती डेप्युटी सरपंच आहा हिंगा ऑजवाल्ड तेगे नांव तो आतां आमकां येता म्हूण सांगतालो आपूण करता व्हिडिओ पूण आतां तेजी खबर ना फोन केल्यार फोन काणा. सो आतां ही सगळी स्क्रॅप यार्ड तुमी चोयल्या आमी ती कंप्लेन केलो असो सांगताय ती स्क्रॅप यार्ड इज गिवन बाय द गव्हर्मेंट अलॉटेड टू देम बाय द गव्हर्मेंट. आतां ही रेजिडेंशियल एरिया फूल रेजिडेंशियल एरिया अकॉर्डिंग टू NGT तुका हें मेळना इन रेजिडेंशियल एरिया स्क्रॅप यार्ड करपाक मेळना बट ते आतां क्लेम करता आपण गव्हर्मेंटान दिल्लें. सो ताका लागून आतां आमी इन्स्पेक्शन मागलोलें पंचायत येयल्लो आतां 2000 आनी तेमी इन्स्पेक्शन केन्ना दिल्लो आनी तो रिपोर्ट मागला आमचो रिप्लाय दिला की गव्हर्मेंटान तांकां हे दिल्लें परमिशन. सकाळी आम्ही सरपंचाक विचारलं तर म्हणटा आपण हेजे काय खबर ना आणि आम्ही नोव्हेंबरा ग्रामसभा जाली तेन्ना प्रपोजल काडलेली हे म्हळ्यार स्क्रॅप यार्ड NGT हे पासून दिल्लो ऑर्डर पासून दिल्लो पूण ताका आपणाक कांय खबर ना म्हणटा ताणें. पूण जेन्ना डेप्युटी सरपंचान म्हाका कॉल केलें आनी आपूण हिंगा उलोवपाक सोदता म्हणलो पूण तो आजुनूय येयलो ना हांवें ताका कॉल केल्लें पूण तो म्हणटा आपणाक हें करपाक जाय. सो आमी तेजे बारा आहाय कितें तें करपाक बरें करपाक गांवां पासत आहा स्क्रॅप यार्ड बंद करपाचें NGT ऑर्डर दिल्या तेगे हातींत आमी आनी तेगे मना आहा करपाचें जाल्यार ताका आमी सदांच सपोर्ट करतलीं. तांकां तेणें आमच्यानी मेळपा जाता आमी ते केसो हेल्प जाय ते आमी रेडी आहाय ते करपाक. म्हाका तेणें येवन आपणा आमकोडे हेल्प मागपा जाय आमी तेका सपोर्ट फूल सपोर्ट कोताय. सो ते म्हणून हांव म्हणजे देव बरें करूं. आमचो लागीं एक आदित्य देसाय येयल्लो सो ते दोन आमचो रेजिडेंट हिंगाचो तेणें कंप्लेन केला तूं मातशें सांगता तिका. हय तेन्ना 2 वर्सां पयलीं हांगा सुद्दां स्क्रॅप घालता सगळ्यांक हांगा प्लास्टीक सगळ्यांक भरिल्लें आशिल्लें तेन्ना आदित्य देसाय म्हणून आदित्य आयलो पळय हय आनी सगळ्यांक तांचे तुमचे ते पंचायतीची बी सगळी पंचायती सेक्रेटरी आयलो इन्स्पेक्शन जाल्लें हय इन्स्पेक्शन जालें पंचायत पंच आयलो इवन तांणी तांकां सगळें विथआउट परमिशन न्ही सगळें कनेक्शन बी आसा इलेक्ट्रिकल कनेक्शन आसा वॉटर कनेक्शन तांकां विचारलें बट ताणें सांगितलें मागीर काडटा म्हणून कवर केलें म्हण आज तशें आसा. आतां तूं पंचायतीन तुवें हें केल्लें पंच आमचो लोकल पंच आतां कंप्लेन दी म्हणटा म्हाका परतो कंप्लेंट दी म्हणटा आनी तूं सरपंचाक बीन हें खबर आहा आसपाक जाय न्ही तुमची फायल आसतली. आमी सकाळी गेले सरपंच सांगता आपल्या कडेन कोण येवंकूच ना आपणाक खबरूच ना म्हणटा मरे तो. ना ताजे पयलींच तांगे सेक्रेटरी आयलो तें नांव खबर ना नांव ताजें बरें आसा ताजे आदले पयलीं सेक्रेटरी कोण येयलो खबर काडा आतां चेंज जालें आनी ताजे पयलीं कोण कामती ताका खबर आहा तो फायल घेवन बसला हांगा
तो आयला हांगा. सो आता हे सगळें इल्लीगल हे वाडत आहा हे हय, बराक सगळी जाली कोण येना कोण आमकां जाल्यार सगळें हांगा एनओसी जाय सगळी हाजी सगळी जाय आमकां सगळें एनओसी जाय न्ही. आमकां तूं कंस्ट्रक्शन लायसन्स दी म्हणटा एसपीडीसी हांगा कोण आहे बाबी आसा आनी हे खळी बिळी फकत सोडटा पळय उदक बिरक पडटा. हांगाय उदक सोडटा पळय न्ही हें पळय हें आसा हें हय पळय हें उदक सोडटा हें पळय न्ही हें घाण सगळी आसा. हां 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 पयला सगळें येना गटर बिटर कांय ना सोकबीट बी कांय नाही. हय पळय हेल्थानूय कंप्लेंट दिल्ली पयला कंप्लेंट चार फाटी दिली. हां हांवें हेल्थाक 3 ते 4 फाटी कंप्लेंट दिली. ते म्हणटा पंचायत कांय हें करना म्हणटा सपोर्ट कॉपरेट करना करना म्हणटा. हां कोण म्हणटा पंचायत म्हणटा पंचायत कॉपरेट करना खरें हेल्थ कॉपरेट करना हेल्थ म्हणटा हेल्थ म्हणटा. ओके म्हणजे हो सेम तो कारगिलचो इशू आहा तोच हांगा आहा. सो हे लोकांक कळपाक जाय हो रेजिनाल्ड जो गजाली सांगता पळय गोंयकारांचे आनी हे कायद्याचे गजाली सांगता आनी आरजीचो आमदार नीव म्हणटा आनी हे ते नीव आमदारान आमकां शिकोवचे न्हू 4 टर्म तुवें 4 टर्म कितें केलां हे लोकांक आमी दाखयताय पळय. हे सगळे बस्ती हांगा 700-800 वोटर्स तुमी केला हांगा लोकलांक हे पळय हांगाल्यान हे गटारा लोकलांच्या घरान दारान पावले हांगा ते कंप्लेनी केल्या आतां सरपंचाकूय सांगपाक सोदता बाबा ह्या फावटी तुवें सांगला कितें तें तुज्या कडेन परते येतले आमी आतां हे फायली हे पळय हांगा लोकलान ऑलरेडी कंप्लेन केल्ले आसा तुज्या कडेन तूं सांगता तुका खबर ना म्हणून हांगालो लोकल पंच मेंबर आसा तो आतां फोनार सांगतालो आपूण येता म्हणून आतां तो हांगा येना. सो हे गजाली कित्याक आमकां खबर आहा बाबा हे तुमी प्रोटेक्ट करता म्हणून हांगा तुमी हे प्रोटेक्ट करता हांगा वोटींग हांगा पळय हांगा तुमी फाटल्यान जर मुद्दाम दाखय पळय न्यू कन्स्ट्रक्शन पासून चालू आहा थंय. सो न्यू कन्स्ट्रक्शन पासून चालू आहे हे बस्ती जाय हे व्हडले कशें जाता हे. आप कैंडिडेट आहात डॉमिनिक गांवकर हां शेजारी हां आज बीजेपी गेल्लो आहा तो हां आपाचो शेजारी हो ते सायड बंगलो आवडलो. हां आपाचो कॅन्डिडेट हांगा आसलो डॉमिनिक गांवकर जो हांगा लागींच रावता तो आतां बीजेपीन गेला. सो तो गोंय वांटोवपाची आप गजाली गोवा फॉर गोवन्स म्हणटा हे गोवन्स हे ते गोंयकार आनी ते डॉमिनिक गांवकाराचे सगळे जाणा कितें ताचो धंदो आनी कितें तो करता तो आनी हे कितें हे पळय हे बस्ती हे पळय सगळें इल्लीगल बिंदास कन्स्ट्रक्शन चालू आहा. हय रे हे पळय हे न्यू आलाय पळय लेटर 1 2 3 4 1 2 3 फोटो मार रे काय फोटो मार कन्स्ट्रक्शनचे फोटो मार त्याचे मार हे दाखयले पंचायती धाडटा मरे कांयच करिना कितें तो म्हणजे मिस्टर तो जायलो अरे भाई हे मनोज परब म्हणटा तो हय पळय हा आय एम डॉक्टर बालिंग अनुरा बाले प्रिन्सिपल आयजोटा
ते हेल्था खातीर हांव झगडटाय सगळे घाण पळय आमी खळी कित्याक केली रोड करतना उदक वचपाक पावसाचे खळी जाय न्ही म्हणून खळी केल्ली उदक गटर हांगा एक गटर कोण सोडला मात कितें तुमच्यान जाता ना आमी करता आमी सकाळी हेल्थान वचून येयला ते खेळयता हेल्थ धाडटा पंचायत धाडटा हेल्था आनी कांयच तिंका करिना 4 वाटी कंप्लेन केलं आमी तर उलय म्हाका कोणाक सपोर्ट तितली मेळना ना हे करूया आमी ऑलरेडी केला न्हू आमी आयज पंचायतीन बरोबर जाल्या आमचे काढून हय करूया शुअर काढून दे तांचे तसं इलिगल illegal सगळे ही पळय सगळी खळी पळय ही पळय हे मार न्ही डेंग्यू मलेरिया जावपाक हे सामकें बरें मुकड आणि प्लॉट होता तेंचे तेच प्लॉट आणि प्लॉट आधी देसा आयलो न्ही आनी बरें ह्यूज वेगळो बरो व्हडलें जाल्लें आनी बरें बोवाळ घाल्लो हांगाचे व्हडलें फायल काढ म्हणून कितले दावता जाणा हेल्थान डॉक्टर पंचायत फक्त दिता त्रास जाता काय म्हणटा तू दे म्हणटा म्हाका तू ती फायल काढली पयलीची क्लोज करपा दे लेटर घालया हे मरे आमचे पंच मिनिस्टर सगळे मरे तांकां हें आसा हमला जाता तांकां ना हे आता असेंब्लीन काडचे पडटले ना जावचे ना एक सोमेन एक विजिट मला कळटा न्ही कितें जाता मग तुम्ही आमकां फायन दिवपाक सोदता ना वोटिंगा येतलो म्हणटात मागीर आणि आमकां सादे कन्स्ट्रक्शनाक दिसले कितले लायसन लागत आमकां जीसीबी कंपाऊंड बांदपाक त्रास केलो तो आमकां त्रास केले करतात आनी हांगा पळय हे कितें हय कितें पळय न्ही मागीर मरे ती एक जात पळया इथे वयल्यान तो स्लाइड जाला कितें पावसाने आणि हिंगा रे हिंगा यो यो हसून ते ताणी मारला ते मारले दाखयले हे सगळे मरे हाका लागून केल्ले रोडा लागून केल्ले आमकां उदक सोडपाक कोन्ना येयल्ले वयर ह्याच इलिगल आहे पळय हांगा मी घर बांदल्या आनी भाड्या दिल्या ती पळय हांगा वया वया पळय बॉब काय सांगून आयकना डिस्टन्स कितले आहा रे ते घरा कोसून हे म्हणजे हे कोसून त्याच म्हणून इलिगल बांदलें हें तें हे सगळें इलिगल बांदलें भाड्या दिवपाक एक मनीस सुद्दां येना पळोवपाक ही झाली बांदलें वर्स बऱ्याक वयर अजून चालू आहे ते प्लास्टरिंग चालू आहे या वयर या हायलात ते तुम्ही तिला भाडलेला पुढे मेळटा न्ही ओनर हांगा भलत्या खणान दिला गेले हय उदक भायर सोडपाचें आनी मार सोडपाचें पोतीची भायर मारपाच्यो ते भाशेन बरें बरें तितून खबर वाचून ना बरें आम्ही शिरो Wat niet dat? Heb je wat dan? Ở chỗ này hữu đâu hả ta? Ôi đéo tên này đấy.
JCB लायल्या हे पण होती सगळं निधी पाहाय पण कोणाला ओके सद्याक आतां आमी वयरसान गेल्या वयरसान आतां देंवोन परत येयले आनी एक दूख दिसता भावान आमचे पिक्चर घेतलो आसतले आमचे गांवच्याची एक भावना आमचो एक दोंगरार खुरीस आहा आनी पयलो सातूस पासूस म्हणटा आमच्या गांवांत जाता हे हाल्लीच्या गांवांत जाता आनी हो सातूस पासूस एश वेनीस संजेच्या बुधवाराक जाता पूण आयज ह्या आमच्या दळिंद्र ज्या मनशाच्या आशेक लागून आमचो आयज खुरीस पासून आयज तो केन्ना कोसळोन पडत तो सांगूंक जायना ही परिस्थिती आमचे धर्माच्या धर्मा फुडेन पासून ते हेडल्यात तांकां देव आनी कांयच लागना तो पुरीस पडोन गेल्यार जाता तांकां पूण तांकां दोंगर कातरपाक मेळ्ळ्यार पुरो आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार आनी एक दुखाची खबर म्हणल्यार आमचे कॉन्टेस्टंट सायडीनूच आहात आमचे गेले ते 2022 आनी जिल्हा परिशदाचे आतां करंट मेंबर डॉमिनिक गांवकार तुमी कितें कोत्ता तुमी कितें कोत्ता तुमचे बाजूक तुमच्या शेजऱ्याक इतले हिलकाटींग इतले बस्ती वाडले आतां दोंगर आमचो पुरीस पडपाचो आहा तुमी कितें कोत्ता आनी कसली सेवे खातीर तुमी इलेक्शनां कॉन्टेस्ट कोत्ताय कोणाची सेवा करूंक हे लोकां पडोन आमचे दोंगरार पुरीस आमची भावना आलोले ते आमच्या पुर्वजांनी पुरीस बांदून दवरले ते मोडपाक कोत्ता दोंगर हांवें काबार केले आनी इलेक्शनां कॉन्टेस्ट कोत्तात तुमी रेजिनाल्डान म्हळ्यार म्हज्यान तोंडान कांय सांगता हेणें मोरये सोलताय तेसको मनोजान सोल्ला सारकोय उजो 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 म्हळ्यार 10 PM म्हणटा मरे आतां तुका 10 PM कितें आतां दाखयताय आमी आमचे भुरगे ओके थँक्यू आता हांव उलयतां ओके हांव डेप्युटी मेळा आनी तो दादलो मुठडे येलो तेका कितें सांगिला पंचायत एक्शन घेना तूं रिटर्न कंप्लेन घाल ऑलरेडी फायल आसा म्हणून जालें का ऑलरेडी फायल आसा हांवें कितें रिटर्न म्हणून अटॅक जालें म्हाका मारल्याक कोण तुमी जालो काय जालें का ते लोक 10,000 तुका आमी हिंगा प्रोटेक्ट कोताय म्हणून सांगिल्लें हांव तुका न्हू म्हळ्यार हें कितें जाता तुका रिटर्न करना त्या म्हाका पयर एकल्यान क्वेश्चन गायला हांवें एकलो इन्स्पेक्शन केला कितें म्हणून ते हे सोटाय म्हणून पायप सोटाय म्हणून कळ्ळें न्हू ते म्हणपा लागले ते रिटर्न करना काय म्हणपा लागले आनी हांव एकलो हे सगळे मुस्लीम बारबायक जाता आनी सांगता सर कितें जाण तूं आतां हिंगा आयज पासून आतां न्यू बॉडी येयल्या कोणी पासून फायन दिला ना फकत मुगल्या पडा 25,000 फायन दिला आमी आख्या गांवच्यान मेळोन डॉमिनिक गांवकार ना तो वयले इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जिल्हा मेंबर तो त्या पयले आमी फायन दिल्या कितें म्हणून गार्बेज घासयत म्हण आनी कोण पयलो कंप्लेन घालपाक सगलो लोक आसता बारबो मागीर तो एकलो पडटा आनी तेंगे पावर मातशें चड जाता सो तेका इंग टेन्शन जालां
रोबोटा सांगलेले रोबोट तुका सांगितलं तेच म्हाका ते- त्या दिसा फोन मान सांगितलं कितें म्हणून थिंग वयर गार्बेज उडयताय आउटसायड अरेन रावताय इलिगल घरां हे लास्ट कितें जाता पयले सगळे बारबो अशें करून सगळे आसताय आनी मागीर कितें जाता तूं एकलो पडटा ना पळय. लास्टाक ना, ना, ना. बारबर या बाबा तुझे ना ना तेका कितें आहा पळय लोकांक एवरीडे येवपाक टायम नासता म्हणून इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह तो आपलो धाडटा पंचायतीन जालें सो हांवें धरनाका की एवरी टायम लोक लीव काडटले आनी येतले ना, म्हणून एकदा but- तुमच्या कडेन आनी हे अशें आहा पळय एक कंप्लेंट पासून तूं दीस रावपाक जायना तूं वॉर्डाचो 5 मेंबर हांगा आसा सो तुका खबर सो तुवें सुमोटो घेवपाक जाय तूं एवरी टायम कोण तरी सांगतलो आनी घेतलो थंय जायना हांव एटलिस्ट आतां आमगे 7 म्हयने जाले हांवें 4-5 पाटी म्हणून येवन गेला तांकां सांगपाक क्लीन करें म्हूण हेज्या पयलीं पंच आसलो तो एक पाडपासून येयलो ना हे न्हू आतां हेंचेर कंप्लेंट कितें फायल तांकां मरे केला सिव्हिल पनिशमेंट जाय सर हांवें कितले हेचेर कंप्लेंट कितें फायल केला आतां 4-5 पाट म्हणून कंप्लेन फायल केले वयल्या इंडिव्हिज्युअली हांवें कंप्लेन फायल केले हांव दाखयता तुमकां होय हांव दाखयता हांव मागीर एक दाखयता रोबोट कितें जाला ना सर मागीर कितें जाता ते म्हणटाय हेचे पयर कितें जाता तूं वयली लोकांनी सकयल लोकांचे कंप्लेन घातले होय सांगिल्लें जे कंप्लेन घाल तेणे ते तेजेरूय कंप्लेन घाता एकमेकाचेरूय कंप्लेन घाताय मागीर कितें जाता तेंगे कोण मेन आहा तो प्रेसिडेंट येता हें करता कॉम्प्रोमायज करता कंप्लेन पोतून ते घेता न्हू हांगा आतां लिगल हें कितें लिगल आहा हें काय सगळें लिगल बट हांव कितें सांगता तूं एटलिस्ट कोण कंप्लेनर मेळपाक न्हू इलिगल घरा आयल्यार एक काम करूया पळय आमच्या वाडा आमचो पंच मेंबर आमी कितें करता सिस्टम तुका कंप्लेंट जाय मरे कंप्लेंट दिता आमी ओ दे ते जेव्हा सांगता आयक तुका कंप्लेंट जाय मरे तुका कंप्लेंट दिता त्यान तुका तुझ्या जशी पंचायतीक माग करता आमी सरपंचाक माग करता मागीर डीओपीक माग करता बीडीओक माग करता तशी तुकाय माग करता आमी Well, आयक, आयक, तुकाय माग करता मागीर फुडलें काम तुजें आयक फुडले सर आमगे हांव कितें सांगता तूं आमगे कंप्लेन आमी हांवें हेका तलाडी फोन मारलो न्हू आमगे कंप्लेना कितें पावलां आपणाक चॅकलिस्ट फायल केला वयर धाडून म्हणटा मागीर आमी कितें जाता आमी न्यू आम कोण एकले गायड करपाक आसता खूंय कितें एटलिस्ट ते आमी करता आमी करता तुका जो कितें जाता आमी हा guide करता. आनी हांव थंय म्हाका फॉरेस्ट सांगता म्हाका इलिगलिटीजाचे हांव अगेन्स्ट कळ्ळें तुका हांवें मॅडमीक सांगिल्लें हांव म्हाका ना ते लायक ना थिंग पासून पयलीं कितें जालां आमी करता रे तुका आमी जो सपोर्ट दिवपाक जाय पळय. आमी तुका मरे सपोर्ट दिता कळ्ळें सपोर्टाचो प्रॉब्लेम ना पूण कितें आहा आमी रिटर्न कंप्लेनूय दिता ह्या एरिया कितें जाता सर ना तेश को म्हणा हांव आयज हांव 5 जालोलो न्हू हांव हेंचे बरोबर आसतालो कळ्ळें तुका न्हू बट कितें जाता तूं एकलो पडटा न्हू तुका मागीर राती न्हीद पडना सारकी तुका खूंय पंचायतीन सपोर्ट मेळना कपल खूंय जाय तुका तुका पंचायत लेवलचे पासून सपोर्ट मेळटा कित्याक आम रनिंग पॅनलाचे आहे कळ्ळें तुका न्हू म्हळ्यार तुका मुखार सपोर्ट मेळना मुखार गव्हर्नमेंटाक सपोर्ट जाय की असेंब्लीन सपोर्ट जाय ते आमचे आमी पार्टी आतां पयर कितें जालें हिंगा व्हडलो इशू जालो पेपराचे बी येयले खंय हे गेलो जिल्हा पंचायतीचो आनी ते आम कितें आम आतां तो 3-4 फाटी गेला निवडो कळ्ळें तुका न्हू सो तेगे गोडमाच्या ते वयर लेवलाचे जालें बट आमको जात ते भशेन आम केलां वयर दोंगरार वचोन ते फायन मान सगळें केलां बट एटलिस्ट कितें जाता आम एटलिस्ट कोणू येवपा जाय न्हू अशें कोणू आतां तुमगे कितें ना राव बाब मातसो तुमी कितें जाता हे आतां हितून म्हणटा थोडो बरें हे आतां आम गांवचे कळ्ळें तुका न्हू एटलिस्ट हेंच्यानू म्हूण येन यो रे आम तुजे बरोबर आहाय म्हणपा जाय ना तूं मातशें सभा कितें केलो तुवें कितें केलां आमी प्रपोजल घालें हो ग्रामसभा तुम प्रपोजल घायला ना तुम ग्रामसभा प्रपोजल घायला कळ्ळें तुका न्हू बट तेय इशूआचे हें तेंगे जालें हें तेंगे 20 वर्सांचें कळ्ळें तुका न्हू घे एक्शन घे बट आनी एक बस्ती येवपा दिवपा न्हू आमी हो दोंगर कात्तून पासून आनी बस्ती येवपा दिता ते आमी दिवपा न्ही ते प्लॉट कितें हांव मुजी हिसपान हांव आस पासून थिंगा आनी येवपा दिवपा ना कोणा आनी मागीर हांगा अटेम्प्ट चालू आहा बस एटेम चालू आहा हांव कितें म्हणटा हें आहा न्हू चल आमी एक्शन घेया या मुखार फायल मूव करया बट न्यू आहा ते येवपा दिवपा न्हू मागीर म्हणटलें मागीर आतां आनी कोण आनी 10 वर्सां आनी कोण पंच येतलो ते बरें, कितें आतां जावपा म्हाका एक सांग आतां तुमी एज अ पंचायत बॉडी तुमी आतां जे पळय कितें तुमकां वयर सपोर्ट मेळना म्हणटा जाल्यार तुमी एमएलएच्या थ्रू ते असेंब्लीन मांडपाक ट्राय केला तुमी एमएलए आतां आमी तो इशू जालो तेन्ना एमएलए पासून एमएलएन हें केलां कित्याक कलेक्टर बी येलो थिंगा बट मुखार तेंच्या लेटर कितें धाडल्या टीसीपीन तेंच्यांनी हिल काटींग ना म्हूण तुमच्यान हें चयलें जाता हिल काटींग ना आहा तें कितें हांव आमगे गांवच्याक लागून दिसता कित्याक आख्खो गांवचो लोक एकठांय जालो आनी हांव थिंगा रावन गेला सो तेका लागून सांगता आनी हांव तुका आतां जाय जालें न्हू आतां तुमगे अनसडन जालें तें हांव तुका जाय जाल्यार 50 लोकां पासून हाडटा उलोवपाक कित्याक त्या दिसा येयलो लोक म्हाका खबर आहा न्हू आनी संडे तो ते दीस तेका लागून सांगता आतां ते जालें हे आतां पळय आमकां दोळ्यानूच दिता प्रामे फर्स्ट पळय, हें करुया आमी. पळय तूं सांगता प्रोसिजर आतां ह्याका पॅम बी आसा कितें हे परमिशन ना तेका ना कन्स्ट्रक्शन लायसन्स आहा बट अंकल चय कितें जाता न्हू
तुम्ही हिंगा आम काय राव नाही हिंगा आम्ही नॉस्पी काय न्हू आम केन्ना येताय दिश्टी पडटा न्ही रे अरे अंकल यू आर अवर रिप्रेझेंटेटिव्ह मरे आणि हांव तुका सांगता अंकल चोय तुमगे नंबर दिले तू मुगे नंबर घे तीन चार पाटी मेळटा का मेळपा सोडला हांवें अंकल लेफ्ट नाका म्हणे बाबा लायटी पाटी येयलो पळय तुका सवाल दिवपा म्हाका ते रेजोल्यूशन तो नाका वयल्या मागीर हांवें सोडलें नाका म्हणून चल तो तो काय कित्या काम लागून करना खबर आहा तुका तो कित्या लागून तो खबर आहा तुका तो आपणा 3 पोल जाय म्हणेला हांवें सवाल रेजोल्यूशन घेतलेलें बाबा हांव रेजोल्यूशन पळय फाटले पंचायती एक सांग म्हाका तू आता तू पळय कंप्लेन आलो हो मनीस केन्ना कंप्लेन आयला हो मनीस कंप्लेन दिल्या केन्ना पयलीं हा? कंप्लीट दिल्या पयलीं अरे पयल दिले पयल तेदो हांव आलोलो त्यांना अरे तू एक सांग सर म्हाका तेदो हांव आलो कंप्लेन येयला हांव कितें सांगू तुका हांव तुका लायटी लागून येयलो लायटी लागून येयला रेजोल्यूशन घेवन येयलो रेजोल्यूशन तू आता ना आयक तू होकोत लायटी लागून येयला हय तू लायटी सोड बाबा थंय तेंगे आतां घर बांदताय फावंडेशन चलता कळटा का न्हू तेदो सांग तेदो हाडप आनी बरें सारकें सारकें न्हू अरे तेदो हाडप आनी म्हाका बरें दिश्टी पडना म्हाका दिश्टी पडना तूं आयला दिश्टी पडना तुका हांव तुका कंप्लेन दिवपा जाय तूं थिंगा रावतलो आनी म्हाका येवन 10,000 मारतले हांव मेल्या जालो मरे अरे कोण मारता? तूं आतां टायमार येयलो पळय कोण मारता? काम आफ्टर 2 आवर्स तो टायमार येयलो ना अरे आमी गेलो आमगे देव ए तू सांगले आमगे देव थंय तेच को तुम मरे तुमगे पॉलिटिकल सपोर्ट आसा त्यामुळे आम लोक आम्ही 100 टाइम्स तरी या हेल्थ तीन बार मुझे complaint दिली आहे. आय एम देअर विटनेस बट मॅडम म्हणजे complaint फाईल आहे माझ्याकडे. ते फाईल काम- आसा रायटिंगाची फाईल आसा वी हॅव लॉज कंप्लेंट टू द पंचायत ते सांगता हेल्था लोटले हेल्था दिली ते सांगता परत पंचायत ना आय आवाज तो एक पाठ म्हणले जाल्यार आय येतात तुमका तू असं नाही एवढा बरोबर असा. आता पळय आता तुझे पहिले तुझी ड्युटी असपाक जाय एकदा कंप्लेंट घातली ओके सो लास्ट 5 वर्स आयक माझे कितें कंप्लेंट येयला कितें फॉलोअप घेवपाक जाय की पंचायत हांवें न्हू की हांव नासलो म्हटल्यार म्हाका खबर ना हांवें न्हूचो कंटिन्युअस प्रोसेस तुमचो ड्युटी जाता पयलीं 5 वर्सां कितें रेजोल्युशन्स घेतला फोर्टनायट मिटिंगेक कितें डिस्कशन जाला कितें लोकांनी रेजोल्युशन घेतला हें सगळें तुम्ही वाचपाक जाय तुम्ही तूं वाचन तुज्या वॉर्डान बाबा तुवें तुजी ड्युटी कितें आहली आयक म्हाजें तुजी ड्युटी आहली की म्हाज्या वॉर्डान बाबा लास्ट 5 वर्सां कितें कंप्लेंट्स येयला कितें अनरिजॉल्वड आसा कितें सॉल्व जाला हे तुवें चेक करपाक जाय तू म्हणपाक ना म्हाज्याकडे येयला म्हाज्याकडे ही उतरां मार नाका म्हाज्याकडे येयला म्हणून म्हाजे पंचायती केदो येयलो तो अरे बाबा पंचायत लेटर केला न्हू लेटर दाखव अरे पहिली लेटर हांव घेवन येता प्लीज दाखव आज दाखव तुका लेटर आता कितें सांगलें हाजे कंप्लेन ताका सांगली वर्बली सांगला verbally ही फाईल कंप्लेंट verbally सांगले एव्हरी टाइम तुमका लोकल येऊन कंप्लेंट दिवचे ना तुम्ही कितें करतले हांगा अरे किती कंप्लेंट हुज ड्युटी इज दिस टू लुक Whose duty? कोणे पळोवपाक जाय अरे हे आता घर केदो येले ही घर केदो येले अरे कोणे यो अरे यो रे आता आपण कन्स्ट्रक्शन करता मरे यो मरे तुका यो 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 तुका सांगता दाखयता यो सगळ्या लोकांक करपाक जाय तुमकां तुम्ही निवडून येता सगळे आमी नासले तेन्ना अरे तू म्हाका सांग नाका लोकांक करपा जाय म्हणून हे कोणे केलं तू तो म्हाका सांग नाका लोकांक कोणा सांगतो अरे सांगता मग लोकांक कंप्लेंट करपाक आनी कंप्लेन करपा नाका लोक जे कंप्लेंट करपाक जाय लोकांचे कंप्लेंट करपाक जाय तुका जे निवडून हाडला ती ड्युटी पंचायत राजाक वाटतात न्ही कोणा सांगता तू वाचून यो तू वाच तू वाचून यो तू वाचून यो. कायदे शिकोंक आता तू वाचून यो लॉज जातली लायव्ह व्हिडिओ जाऊ दे रे तू जाऊ दे रे हे कितें हे परमिशन दिलं हे परमिशन दिलं तू आमकां पयलीं बांदला मरे हे परमिशन दिला मजे केन्ना आला घर हे केन्ना आलं हे लेटस्ट मरे पळय ओरे मला कंप्लेन दिवपा नाका रे अरे कंप्लेन दिवपा नाका तुमची ड्युटी मध्ये पंचायत बॉडी ड्युटी तुम्ही आता आम्ही तेंका आम्ही हेंका स्टॉप नोटीस धाडलो हेंका आम्ही स्टॉप नोटीस धाडला आता एक पाट आमगे स्टॉप नोटीस धाडलो आमगेले सेक्रेटरीचे पंचायतचे आनी सरपंचाचे काम काबार कळ्ळो तुका न्हू आता आमी तेंका मान सांगपाचें अशें करून कितें बंद कर म्हणून ना स्टॉप कोण सांगतो तुका स्टॉप नोटीस तेंका स्टॉप नोटीस ना तुम्ही 66 नोटीस काढला अंडर सेक्शन 66 स्टॉप चौकस नोटीस काढला स्टॉप नोटीस काढला स्टॉप नोटीस सेपरेट स्टॉप नोटीस सेपरेट टेन्शन कंप्लेन ऐक मरे कायदे ऐकून घे पंच मेंबर तू सरपंच डेप्युटी एका सरपंचाक शिकून येयला स्टॉप नोटीस सेपरेट 64 घेवन काडटा सरपंच आपलो पावर यूज करता सरपंच यूज करता मागीर तुमी बॉडी येता इन्स्पेक्शन करता सारकें मरे इन्स्पेक्शन केले इन्स्पेक्शन करून 66 ची अंडर नोटीस काढली चौकस काढली शोकोस सेक्रेटरीन काडप न्हू दादा ना हांगा चुकता तुम्ही बॉडी डिसिजन घेवपाक जाय आनी मागीर एक सांग आता आमकां गायड कोण करप
अरे तू आता ऐक रे तू माका सांगता कायदो वाच म्हणून मरे तुका कायदो वाचून तुका सांगल्यार तू माका शहाणपण सांगता मरे काय म्हणलं? तू सांग मरे कायदो खबर ना म्हणून तेच सांगता सांगू नका तुका गाईड कितें करतो हांव खंयचोय जावं रे तुका गाईड हांव कितें करतो आमकडे लोक काढता मागीर आमकडे लोक आणि आमकडे गोंयकार लोक काढता अरे बाबा आम्ही गोंयकारांक लागून दिला अरे आम्ही गोंयकाराक लागून आहे हे कितें तो आम्ही गोंयकाराक लागून आहे अरे आम्ही गोंयकाराक लागून आहे आम भायल्याक लागून आहे एक सांगू हांवें केन्ना मायग्रेटा सपोर्ट केला आम्ही गोंयकाराक लागून कांयच कळलं नाका कळलं तुका न्हू आणि तू ती सांगताय ती केन्ना तेंचे पडलेले ना रे बाबा तेंचे पडलेले ना रे तेंचे पडलेले ना रे आमकां आमी एका लागून येयला अरे वयर एकला गोंयल ते जालें कळलं तुका न्हू आता सगळ्यातून सर्वे केली आणि अपय सगळ्याक आम्ही कारगिला वचोन आता हांगा पळय हे सगळ्या सर्वे केली स्क्रॅपयार्ड हांगा अरे हिंग आता घर कितू जाता ती सगळ्या सर्वे केली अरे बाबा आम्ही काय तू हाती दोन ऑन दाखवता तुमची काम बरं एकूण सर्वे लोकल बॉडी तुमची काम पंचायत मरे कितें उलयता रे बरं ना रे तू आमकां न्हू आख्या गांवाक न्हू गांवचो रिप्रेझेंटेटिव्ह आता जेन्ना हांव उलयता हांव तुगे गांव उलयता हें पण जाणता हांव सांगता मुगेलो गांव उलयता कळ्ळें तुका न्हू तू गांवा बाबतींत तू एकलो उलयता हय. हांव कितें सांगता जाणटो आतां हें लायसन्स हेजे आमी स्टॉप नोटीस काडला हेजो कळ्ळें तुका न्हू आतां हांव कितें म्हणटा त्या रोखडे कितें म्हणटाय जाणटू आमगेले आहा दुसऱ्यांक येना एशको म्हणटाय आतां तूं मागीर व्हेरिफिकेशन करपा आयलें मरे सगळ्यांचे कोराय मरे आणि सेम तुवें म्हणून आतां आपणाक गेले या मुझे घर में बारबो या हाती दोन या दोगांनी यो सगळ्याच या बोर्ड म्हणा तू बोर्ड म्हणता आणि तो म्हणटा तो बोर्ड म्हणा आय दोगोय ना आणि तुम्ही 16-20 लोक गेले न्हू आमकां 100 लोक घेवन येवपा जाता आणि गोंयकार लोक आणि गोंयकार येणार रे ना ना तू हिरोदा पोच नाका अरे हिरोदा पळय चड हिरो हा तू हिरोगिरी दाखोवूच ना तुका अजून तू सांगता हिरोदा पळयता दाखोवूच ना अजून आम यूथ हांव यूथ तुका दाखयता कितें आम्ही हिरो ना गोय पंचायती उलया घाल डिस्क्वालिफिकेशन घाल हिरो ना का सगळे कडे क्वालिफिकेशन उलयत रे तूं ना ना अरे ओ सगळे हिरोदा पळयता उलय नाका हो को नाका तेका आमी हालता किंगा आडू तू तेश कोन ए हजबंड ना 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 आयक आयक तू मातशें सिंधान उलय पंचायत रायट आहा हय सेक्शन 66 रायट आसा मरे डेमोलिश करपा जाय पंचायती राज ऍक्ट वाज लायव्ह व्हिडिओचे रिकॉर्डिंग सांगता म्हाका तू सरपंचाक विचार तू म्हाका सांग नाका तुझ्या सरपंचाक विचार तुझे कितें तू प्रोटेक्ट करता म्हणून सांगला तेणी अरे हें काम प्रोटेक्ट तू मरे तू देखोर उलयता तुगे चोयले न्यूज तू देखोर चड उलयता सरपंचाचो तू सरपंचाचो लायव्ह व्हिडिओ रे अरे आमगे कितें डेप्युटी सरपंचान ह्या वॉर्डान आपणाक कांयच सांगूंक ना तुका कितें सांगो जाणटो इलिगॅलिटी आसा मरे आम सपोर्ट कोनाय कळ्ळो घे रे आमकां घे रे गेले ऑलरेडी डेमोलिश कोनाय अरे मोड मरे न्यू आता मोड मध्ये कायद्या सेक्शन मोड मरे आय मुज्या तुका पावर आसा मरे तो ऑथॉरिटी पावर घ्या मरे कायद्यान मोड मध्ये एक मरे एक केन्ना थंयता केन्ना तेश कोन एको नाका एक्यूज को नाका अरे हॅलो तुझो सरपंच कितें म्हणटा पळय तू सपोर्ट करता म्हणून कोणार सांगला तेणी सरपंचान सकाळी सांगला पळय लायव्ह व्हिडिओ बाबा, live video एक काम करे सरपंच आड्या तू आम्ही हाडून लायव्ह व्हिडिओ आम्ही वचून येयले आम्ही आमकां बेकार ना इतले आम्ही सरपंचाकडे वचून येयले आम्ही इतले बेकार ना कळ्ळें मरे हा पळया पंचायतीन मागीर फुडले थंय रे तू म्हणले आख्खे गोंया हिरोदा पळय ते डेमोलिश करून घ्या पयलो डेमोलिश करून घ्या ते पंचायती राज ऍक्ट वाज वोटिंग हे जाता ते थंय रे सगळे कळटा लोकांक लोक पिशे ना हजबंड तुका हांवें नियो तुका हांवें बरे भाशेन बोल प्रमाण आपयलो एश कोन मुगे ना. मॅडम, एक सांग म्हाका. मॅडम एक सांग म्हाका तो आता हो कंप्लेंट गौरीतोच ना ऐक हांव कितें सांग जाणटो हो आता हांवें स्टार्ट केला हांव उलयता ग्राम सभाक हांवें गायलोलें म्हणून? तू गायलोलें काय Illegal house आहे म्हणून? तुका Illegal house आहे म्हणून गायलोलें? हाऊसेस इलीगल मायग्रंट हाऊसेस मग गायला बॉडी मीटिंग फर्स्ट ग्रामसभा जाल जाणटो मॅडम काय फर्स्ट ग्रामसभा जाल जाणटो आम त्या दो ना ना गांव पासत उलयता तू गांव पासत गांव पासून उलयता गांव पासून उलयता गांव पासून उलयता ते कितें जाता सगळ्या रॉंग जाल तुगे मॅडम रोंग इल्लीगल चलत न्ही हांव कितें सांगता जाणटो एज अ पांच म्हाका खऱ्याक सपोर्ट आहा जाल्यार न्हू तो स्टॉप करया तुका 50 लोक आहे म्हटलं तुगे 50 लोक आहे म्हटलं आता 50-100 लोक आहे कळ तुका न्हू हांव कितें म्हणटा जाणटो आतां तुमी रेज कोताय न्हू वॉयजो कळ तुका न्हू तुमी राव एक 150 लोक 100 लोक आहा तो बरो 150 लोक आहा तो बरो तुम्ही 20 जाण आहे आणि 120 जाण जाले बरोबर मरे लोक कित्या जाय रे ना लोक कित्या जाय रे लिगल कित्या आनी दाखोया मरे 100 लोक हाडया आणि आम्ही तुझ बरोबर राहया इश्यू घे पंच काम कोण सरपंच कोण ऐकना हे सगळी तू केलं म्हणून सांगता हे आपल्या मोडून जाय सरपंच हाड मरे येतात मरे
फोन मला But he is representing you, no. हांव सरपंच आपयता नाका मुयते बाबा तेगे मागीर आयकपाक तुजी भाशेन आयकली ते या आमी आयको सॉरी व्हेरी सॉरी आयको न्हू तुमगे कितें जाता तुमगे बाबा सगळे लाईव्ह व्हिडिओचेर आसा सगळे लाईव्ह व्हिडिओचेर लाईव्ह येऊ तुमगे लाईव्ह येता मरे पळय रे सरपंचान तुझे कितें सांगला पळय ते लाईव्ह व्हिडिओचेर आसा पळय दाखव मॅडम सांगला बाबा चोय जीपी न्यूज चोय बाबा ओपन कर आता चोय अरे कितें जाता तो सांगता तू काय तुका काय खबर ना तू काय सांगाना ऐक रे सरपंच सांगता तू काय सांगाना हांगा आमकां काय खबर ना सरपंचान डायरेक्ट सरपंचान सांगला लाईव्ह सगळ्यांचे मागीर तू आमकां घेवन येता रे ए इधर अरे त्याचा नंबर घे रे तेम बी आणा का तेम बी आणा का ना एक मिनिट ना प्लीज हांव वयता ते काय ना आयज जाता त्याचा नंबर घ्या मरे त्या तोंडाक लागना ए अरे त्याच्या तोंडाक लागना ना तेच कोण बाबू कितें 100 लोक हाडपा आमी कितें तो रिप्रेझेंटेटिव्ह बाईकी सलेश सलेश थिंग बोला गाडी ते साडे आठला यायचे त्याने वॅगनर काढचे ते साडेसाडे कट होता आणि कितें कंडेमनेशन करपाक आमी येयला पंचाक मेळपाक आमी पंचाक मेळपाक त्याने येता म्हटलं हांगा त्याने फोन केला आमी फोन करूंक ना पंचाक होय ओय आणि अशें उलो बाबू आमगे मनशा कडेन तशें पळोवपी ते गेले असं नाका तो येता मरे चल राव तू हा सगळे चल या सगळे चल गाडी हे कराय तर राव नका कोण चला चला तर एंड कर एल्विरा